स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। दीन दीन परी मनास वाटे दीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। पार्वती पते हर हर महादेव। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। अनेन प्रियतां देवो भगवान जानकी पति श्री रामचंद्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। ओम श्रोते जनांगल स्वागत। आता मी 32 मनाचे श्लोक आजस तो घेऊया। हांगा नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी हा जी श्लोक असती ते एक चितांतू कोण कोण घालता निरीक्षण केल्लें हें दिल्या। कोणा कोणा रक्षण करता राम तशी देवांक सोडयता ताणें। देवांक म्हळ्यार गेलपन सांगलें की रावणान देवांक बंदी करून घाल्लें म्हळ्यार अदिती घाल चेडवांक। दिती आनी अदिती हे राक्षस आनी देव हे दोन्ही आमगेल्याची शरिरांत असतात। अदिती ही देवांक घालावसू म्हळ्यार सत्वगुण आनी राक्षस हे तमोगुण तमोगुणांतल्यान उद्भव पावलेले ते सावत्र भावंड। तांगेल पुरुष आनी प्रकृती दोन्ही तांथानूच ही चेडूं जालें। कश्यप बायलो ह्यो ब्रह्मदेवान निर्माण केले कश्यप ऋषी
तांगल बायल अदिती अदिती गलचे अदिती आणि दिती दोन्ही बायला. दिती गल चेडवं राक्षस आणि अदिती चेडवं देव. त्या देवांक तो रावण खंय आशिल्लो लंकेंत तान येवन हे जवळ जवळ उत्तर हिंदुस्थानात खंय की हिमालया लागीं राबता नळीत राबता कसले त्रास दिनासतना तांकां तांतले लढाई करून आणि अनपेक्षित आणि राक्षसांक शक्ती मस्त आसता. बाकी तांकले अशी हें आसना जाल्यार तांकां दुसऱ्यांक विचारूय आसना कशें जातलें म्हणून. उगीच अशी प्रांत बळकावचे खातीर येवन स्वारी करची तांकां बांदून घालचें अशें करून ताणें दवरलेलें. तें श्रीरामान सोडयिल्लें. आतां ह्या श्लोकान तें सांगता ती तें मात्र न्ही. ते पूण तांणी प्रार्थना केली की सोडया ती म्हणून. जाल्यार जी अहल्या गौतम ऋषींगेर भार्या तांणी तिका म्हळ्यार आमकां ती काणी सगळ्यांकय गोतस अहिल्येक इंद्र हें पद आसता. एक इंद्र पदाचेर बशिल्ली मस्त कामूक आसता ती. आत्तांचे हे सुद्दां तशीच आसता ती मस्तण तशी आसता ती. तरी तो एक म्हणटा एक इंद्र पदाचेर कोण बशील आशिल्लो तो अहिल्यल घारा गौतम ऋषी रूप घेवन आयलो. ते न्हांवच्या वचून तावय तिका आश्चर्य दिसलें इतलें बेगी कशी न्हांवन आयलो म्हणून. पण सेम तशी दिसना ती कळ्ळी फकन पाप. आणि तिने ताका घरान भितर घेतलें. कर न्ही कल्यांची पण तिने घरान भितर घेतलें ताका लागत स्वागत केलें. जालें तरी ताबडतोब हे जे न्हांवन आयलें तांकां कळ्ळें अशें जाल्लें म्हणून. तांकां भयंकर अशी मात्यार शेळ उद्दां घालशी जाली. तांकां कळ्ळें तिगल कली चूक ना. ताका तर धांवडावन घालेंची ताका शाप दिलो तुगेल्या आंगाक 1000 वट्टी जातले म्हणून. आनी तो धांवन उलो जाल्यार तिका सांगलें त्या पापाचे शालन करूंक आमी दोग जाणांनी तपश्चर्या करता. तर हांगा राबल्यार आमकां संवसार करतना जायना. तर हांव धूर खंय पूण वचून तपश्चर्या करता आनी तूं हांगा झोपडीन तुजी राब आनी सतत देवाल नांव घेता पळय सतत देवाल नांव घे. हो राम अशी तुका सोडयतलो म्हणून राम नाम तुका सोडयतलें म्हणून. तें राम नाम घेता जी अशी बशील न्ही वज्रासन घालून ती हगूर 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 अशी वर्स वतात वर्सगटलेन बशील एका पोजिशनान ती अशी वांकली. वांकून मात्ती टेकली तिणें जमिनी मात्ती टेकील पेटाक थंय घट्टी जाली ती शीळ अशी. म्हळ्यार ती सतेज आशिल्ली जीव आशिल्ली तिज्यान. कळ्ळें मागीर असले हांगेले जीव कोण राखता. श्रीराम स्वता तांगेल्या हृदयांत बसून धक 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 आपणान नांव घेता. तावळ तें तेज तें आत्मतत्व खंय वचना एकदम. जाल्यार ती शीळ जावन पडलेली म्हळ्यार घट्टी जालेली. ती सगळें लिम्स आतां आमी सुद्दां बद्ध जाल्यान म्हळ्यार कल्लें आमी बद्ध आसा त्या कल्पनेंतूच आमी शीळाची जाल्लें ती. आमी शीळ जाल्लें ती. ह्या शिळेक स्वता रूप घेवंक जाल्यार राम स्पर्श जाय. राम नामा स्पर्श जाय. तर हांगा तांणी सांगलें अहल्या शिळा राघवे मुक्त केली. अशी राम कितलो भक्तवत्सल आसा प्रतापी आसा. शिवशक्तींक सुद्दां ताणें हें केलें सगळ्यांक म्हळ्यार ते रामाने राक्षसांक मारलें म्हळ्यार तो पराक्रमी तर आसा तिची जाल्यार तो भक्तवत्सल आसा. सान आशिल्ली पाप. गौतम पत्नी पश्चात्तापान शीळ जावन पडलेली. आनी राम लक्ष्मण मस्त वर्सांनी राम लक्ष्मण विश्वामित्रा सांगाती मिथिला नगरींतून सीता स्वयंवरा खातीर वता आशिल्ले. वाटेंतून विश्वामित्रा वता आशिल्लें ही रामनामात जप करता थंय बसल्या तिका उशाप दिला गौतम ऋषीनी की जेन्ना राम ह्या बाजू येतलो तो तुका उठकार येतलो. तो कोणालोय केन्नाय हें करना भेदभाव करना. उलट ताका दासांगल अभिमान आसा तर तो तुका तारतलो अशी म्हूण सांगिल्लें आसता. आनी हें हाका गोत्त आसता कोणाक विश्वामित्र ऋषींक. तर विश्वामित्र ऋषी तांकां थंय घेवन येतात तिगेल्या झोपडीच त्या झोपडीक रामागल पांय लागलो म्हळ की लोक सांगता ती त्या शिळेक पांय लागलो. शीळ न्हय त्या झोपडीक पांय लागलो. झोपडीक पांय लागलो म्हळ की ते रामागल वायब्रेशन्स थंय घुंवच्या लागली.
आणि त्या शीळ जालेल्या हातून एक नमुन्याचे चैतन्य घुसले आणि ती हगूर 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 ती गले स्टिफनेस अशी वचून ती उठान बसली अवयवांची स्टिफनेस गेल ती गले आणि तरल जाले सगळे अवयव. मन जागृत जालें आणि तान तुझे राम नाम भरलेलं आशिल्लें त्या राम नामाने ती कळलें की कोण आयल्या म्हणून. आणि ती अहिल्या ती विचार तू कल्ल जाई म्हणून. तर ती साल म्हाका काही नाक देवा, तुमगेल चरण मेळ्ळे आणि म्हाका कसले जाय, तुमगेल वात्सल्य मेळ्ळें. आतां ती कितलो व्हड वयाने आणि राम कितलो ल्हान आशिल्लो पाप. 12 वर्सांचो की 14 वर्सांचो आशिल्लो म्हाका दिसता, बस तितलेंची. आणि ही मस्त होडी म्हळ्यार इतले वर्स ती शीळ जावन पडलेली म्हणा पडे वयान कितली होडी जाल्यार वयाच कसलो प्रश्न. पतित पावंत राम आणि तागल वात्सल्य हें तिक मेळ्ळें आणि तिगल उद्धार जालो. आणि ती म्हणाली म्हाका आनी हें देह दवरची ना देवा, हो देह कलंकीत आसा, हो म्हाका नाक्का. जाल्यार तुगल राम नामान म्हगेल मन प्रसन्न जाल्या, त्या छांत हांव देह दवरता. ती चरणां मिठी घाली आणि ती थंयच पडली. तर अशी कितली शिळा ह्या रामान उद्धरले. कितले पाशाण आंगले जड मूड जाल्या ती तांगेल उद्धारू फक्त राम नामान जाता. हे ध्यानान धरून समर्थ म्हणटा ती अहल्या शिळा राघवे मुक्त केली, पदी लागता दिव्य होऊन गेली, जया वर्णिता सिणली वेदवाणी. कोणाक जया म्हळ राम नामाक आणि रामाक. वेदवाणी सुद्धा थकली खंय तर रामाल वर्णन करचें तूं. नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. तरी तूंच कोण होड लागून गेला मना, हें ध्यानान धरी की राम दासागल अभिमान आसा. दास म्हळ्यार तागल घार वचून झोपडी झाडका म्हूण ना, राजमहाल झाडका म्हूण ना, फक्त तागल नांव घे मना, रामाक शरण वच आणि ते अनंत गूण तागेल पळय आणि ताजे अनुसरण करचें पळय. म्हळ्यार तोच राम तुका तारतलो अशें सांगलें. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोध आल्या वळया. आजी काल 7 समासाचे पयलीं थोडें इंट्रोडक्शन केल्लें. ताचे पयलीं चातुर्य लक्षण म्हूण आशिल्लें. म्हळ्यार चातुर्य म्हळ्यार कळटा सांगलें मन जिंकचें. लोकांगल मन कोण जिंकता की ताका चतुर म्हणटात समर्थ. आनी तें कशें जिंकचें, वायट लोकांक नादी लागू नाका ती जाल्यार समुहांतूं बरो मनुश्य कोण, बरो म्हळ्यार श्रीमंत न्हय, बरो म्हळ्यार नुस्तें कलेपणी गोडो वयर उलयतलो, म्हापशेच्यान सवतलो अशी न्हय, बरे आचरणाचो, राम नाम घेतलो. राम नामाचेच न्हय म्हळ्यार परमार्थांत तागेल हें आसा, गती आसा, असलो लोक सत्संग आशिल्लो. नामा संग म्हळ्यार सत्संग. ताणें सांगलें सत्संग करता हांव ताचे खातीर. तर ते जो आसा तसले जे गटांत कोणें प्रमुख आसता ती तांकां पकडचें आणि तांगेल थ्रू बाकीच्या लोकांक वश करून घेवचें, हाका चातुर्य म्हूण तो चातुर्य समास जालो. आज अधोर्ध्र निरूपण समास 7वो. आमगो तसो प्रकृती हें कलें मूळ माया जी आसा, पुरुश आणि प्रकृती मूळ माया एकीची जी परब्रह्मांतान आयली. तिका पुरुष आणि प्रकृती ही 2 रूप घेवन आयली. एकच ह्यान 2 रूप आसात तिगेले, पुरुश आसा प्रकृती आसा. पुरुष म्हळ्यार कसलें एक स्वंत जाणीव सगळें की हांव म्हळ्यार जाणीव, तो खरो मी तो पुरुष. आणि प्रकृती म्हळ्यार त्या दृश्टीन सगळे काम करतली. आतां हांगा कळ्ळें जाल्यार संकल्प, त्या हातान संकल्प आयलो खंयचे परब्रह्मांत एक संकल्प जालो.
संकल्प म्हळ्यार बरी कल्पना. कल्पना ही केन्ना भासमयच आसता. कल्पना ही केन्ना मिथ्याच आसता. त्या दिसा हांव पळयलें ते कलकल कलकल कल्पन करतालो. तर हांव सांगता तुगेलें नांव सेट चिली दवरका म्हण. तशी कल्पना खंय 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 करूं जाता. आमकां कलकल नमुन्याक कल्पन करूं जाता. जाल्यार हो तशें न्ही. प्रकृती आनी पुरुश तांगेली कल्पन म्हळ्यार हाजी संकल्प, बरी कल्पना म्हळ्यार कसलें, तांणी भायर पळय भितरी तांतून सूक्ष्म जावन भायर पळयली ती, वय की न्ही. ते सूक्ष्मान थावन स्थूलाल्याक येतना तांच्यान तूं ते येतना तांतूची एक हें आशिल्लें कसलें, त्या हातूंत त्रिगुण आशिल्ले म्हळ्यार सत्व रज तम. तर ते गुण वायू रूप आशिल्ल्यान सुद्दां तांच्यान गुण बीज रुपान आशिल्ले. ते गुण भायर पळय सत्व रज तम. तांथावन तमो गुणांथावन पुरे 5 पंचमहाभूत भायर पडली आनी अष्टधा प्रकृती जावन सगळी सृश्टी निर्माण जाली. त्या सृश्टी निर्माण जाल्या ताका पळयतलो कोण. तावळी तिगो ज्येष्ठ पुत्र जो असो मूळ मायेचो तो असो विष्णू सत्वगुण. ताका तीन पालन करचें काम दिलें. आनी त्या आपणा गेलें एक सूक्ष्म रूप प्रत्येक मोई दोन हस्ती थंय सगळे सान दोन हड्ड शरिरांतू ते आपणा गेलें तत्व भरलें, आत्मतत्व. आनी आतां तुमी चलया ती म्हण. आनी ताचे खातीर नुस्तें हें आसल्यार कले करूं जातवें, चलन करता की न्ही. अशी आत्मतत्व म्हळ्यार अशी बसून जायना. तें चंचळ आत्मतत्व. जर ताकाय कसलें वाहन जाय आशिल्लें, वेग आशिल्ले, तेमी एक मन बक्षीस दिलें. त्या मनांत बसून तूं देह चलय म्हण. आतां तें मन कशें चलता. निश्चळांतान भायर पडलें तें मन. निश्चळांतान भायर पडली मूळ माया, ती चंचळ. तिगल अंतरात्मा होवे चंचळ. तो मनांत घुसला तो आनी चंचल तें मन. मन जयरी जयरी आत्ता हित होत गेलं गेय गेय आभायातक. तशी ही सांगता बहिणाबाई. तशें मनाचेर भोग आमटें बरयलें तिणें. तसलें तें मन तें कल जाता एक एक फंत प्रकृतीला धांवता. प्रकृती म्हळ्यार कसलें, संसार करपाच पळय. संसार व्यवहार करच्यान तूं ती स्थूल रूप म्हळ्यार स्थूल सगळें आसा ती जे जीव तांतू वता. आनी एक एक फंतां भितरी मिल्कता. हांव कोणी तावळ सूक्ष्मत्वाचे स्पर्श करून घेता. एक ऊर्ध्व म्हळ्यार कसलें, ऊर्ध्व गती म्हळ्यार स्वता गेली ती मूळ मायेच लागीं 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 वता. आतां मूळ माय खंय सगळे कडेन पसरल्या खंय जाल्यार मूळ मायेचें मूळ खंय निश्चळ आल्यागस, बरोबर. तर आमी वयर वता 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 निश्चळ आल्याक वतात. म्हळ्यार भितरी अंतर्मुख जावन निश्चळ परब्रह्माल्याक आमी वतात. आनी आमगेलें स्वरूप पळोवनच्या पळयतात. पण कोणाकय आमकां संवसार चुक्क न्ही. तर संवसारांत पडतना आमकां मस्त रीप वापरका लागता. ती मस्त सत्वगुणान थावन सुद्दां दंभ अहंकार येता, मत्सर येता, दंभ मत्सर येता. नंतर रजोगुणान थावन लोभ मोह येता. आमकां अन करका लागता, पोट फाटी लागल्या. तावळी संवसार करचे खातीर कसलेंपुणी पयशे मेळोवंका लागता. ती भायर वचून काम करका लागता, कोणाचेर कोपका लागता, कोणाच्यान काम करून घेवंका लागता. ती वेळ जालो म्हूण धांवका लागता, कोण आमगेलो अपमान करता ती. तर हें जें जागृतींतलें स्वप्न आसा न्ही, तांतूंत चलचित्रशें सगळें कमाल सिनेमा चालू आसता. त्या सगळ्यांत तें मन अडकता आनी आपणय तांतूंत भाग घेता. बहुतेक कल जाता पिक्चर पळयतना प्रेक्षक आसता ते प्रेक्षकागेर जाग्यार आसतात आनी पिक्चर थंय पडद्याचेर चालू आसता. हांगा तशें न्ही. आमी जेन्ना पिक्चर पळयता ती आमी कलाकार म्हूण सुद्दां तांतूच भाग घेतात. कलाकार म्हणून भाग घेतात. फक्त कल्लें असं की कलाकार एखाद्याक समजा रायाक भिकाऱ्याक काम दिल्ल्या, एक व्हड राय आसा, ताका हें जालें, एकल्यांक दुवाळ लागता न्ही. मस्त श्रीमंत आशिल्लें, हांव गरीब जावन पळोवया कशें आसा म्हण. तशी म्हाका भिकाऱ्याक काम दी म्हण भिकाऱ्याक काम दिलें.
तें काम बरें केलें जाल्यार काम जायना पण सुद्दांय तो त्या भुमिकेंत इतलो घुसलो की तो भिकारी स्वच्छ वागच्या लागलो. त्याची कपडे घालून सगळं गांवांत फिरता तो. कोण कोण म्हळ्यार तूं राय मरे, हे कसले कपडे घालून घेतले ती म्हणून. तरी ताका कळना. बऱ्या हांणी सांगलें संतांनी आनी, अरे तूं राय असो. हां, जशी एक हांकां एक वाघा पेट्ट्याक हांणी पळयल खंय कोणें बकऱ्यांनी, आनी तो वाघ मेल्लो आनी तो पेट्ट मात्र वाचलो. त्या पेट्ट्याक हाड न्हू तीन बकरीन आपणा दूध पिवन वाडयलें. त्या पेट्ट्याक वाघा वा डरकाळी फोडच्याक कळना. तो बेहे 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 करून ते हांच सांगात खेळता. तो एक फन तो खरो वाघ की सिंह आशिल्लो म्हाका सिंहा पेट्ट्याक. तरी तो सिंह म्हळ्यार कशी राय सो न्ही, तो हो पेट्ट व्हड जालो न्ही तशीच ताका आयाळ आयली, मान्याची आयली आनी सगळें एकदम व्हड सिंह असो दिसच्या लागलो. जाल्यार त्या बकऱ्यांकय तांगल भंय दिसना आनी ताकाय बकऱ्यां सांगात खेळच्यान कसलें दिसना कमीपणां, आनंदी आशिल्लो. जाल्यार एक फावट सिंह त्या बाजून आयलो बकरी सत पळोवन. पळयलें तान पळयलें, अरे आपणा वारी एक सिंह थंय खेळता असो बे 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 करून. तावळ तान त्या बकऱ्यांक सोंड दिलें आनी हाक्क धरून काना धरून हांगा यो म्हणून. तो येवच्या तयार ना. ताका ताण हाडून एक हांगा तळ आशिल्लें थंय यो उदक पिव्या म्हणून ताका ताण व्हेलें आनी थंय ताका त्या तळ्यान कारंडी बिंडे नाशिल्ल्यो त्या तळ्यान ताका रूप दाखयलें. मल्ल्या पळय आनी हें तुगेलें रूप. अरे भय तुजे वरी हांव दिसता म्हणून. हां, मागीर तूं बे 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 कितें करता म्हणून. ती तुजे वर दिसता वय ना न्हय, तें बकऱ्यांक पिल्लो तशें दिसना ती. तूं म्हजे वर दिसता. तर हांव बे बे करना, म्हगेलो आवाज पळय कितलो व्हडू म्हणून. ताणें हें केलें, डरकाली फोडली भितर हांव भिवून गेलो. भिवू नाका, तुगेलो आवाजूय तोच आसा. तूं म्हजे वरी आसा, जंगला राय आसा तूं. जंगला राय आसा, बकरी जावन बे बे कोर नाका. तशी जो अंतरात्मा आसा तो मनान घुसता जेन्ना प्रकृतीच्या हातूंत वता, अधोगती करून घेता, थंयच घुसता, परत येना. तावळ ताका संतांग संगती धरल्यार मात्र ताका कळटा. संत म्हळ्यार कळ्ळें खरें जंगलाचे राय, तशी ब्रह्मांडाचे राय ते संतांग संगती धरना. पण ते सांगता ती, अरे तुगेल स्वस्वरूप पळय, तूं राय आसा, तूं भिकारी ना. तर तूं पळय, भिवू नाका. तुले सगळं तूं भिकार ना. ते कान उडय, बरें बरें हें करून घे अशी. तर तो जो असो अध आनी उर्ध्व प्रवास जाल्यार एक एक आवश्यक आसता. पण आमी कळून सवरून जर केल्यार आमी संवसार करतना सुद्दां आवश्यक तितलो संवसार करचो, परत आमगेले हांत येवचें. जशी रंगमंच आसता न्ही, नाटकाचो एक प्रवेश जालो की तागेलो कोण एक्टींग करता की तालो प्रवेश जालो की तो भितर वता पडद्या मागशे आनी करता थंय च्या पिता, हें करता. ताका बरोबर कळटा आपण कोण म्हणून. त्या वेळार आपण तो आपण एक्टर, आपणागेल ती भुमिका आशिल्ली तो आपण न्हय म्हणून. ती म्हगेली भुमिका न्हय, हांव एक कलाकार आसा इतलें कळटा, हय की न्ही. जाल्यार आमी कळटा, आमी विणगेन तुचे नात, आमी त्याची ड्रेस घालून तांकां ती इतलें घुसता. ती त्या विष्णुपंत पागनीस संत तुकाराम पिक्चर जालो न्ही, तावळी तो तुकाराम जालेलो. तो शेवट पर्यंत मरसरी त्या भुमिकेंतल्यान भायर पडना. जाल्यार ती संतांगल भुमिका आशिल्ली. तेमी तागेलें बरें जालें, बरेंपण जालें तागेलें. संतांगेल भुमिकेंत घुसलो तो म्हणून बरेंपण जालें. आनी त्या राम नामा हातूंत विठ्ठल नामान तूं रंगून गेलो तो तशें आमी रंगून वचका. हां, तर हांगा तांणी सांगल्यां जगान तूं प्रकृती दोन मार्गान प्रवास करता, स्थूलालेथान सुक्ष्मा लागीं आनी सुक्ष्मालेथान स्थूला लागीं. स्थूलालेथान सुक्ष्माल्याक जो प्रवास घडता म्हळ्यार कहलें, स्थूल म्हळ्यार कहलें संसार व्यवहारांत जावन रात्री किंवा फालफाल्यार खंयचे वेळार आमी नाम घेताची, जेन्ना मेडिटेशन करता बसता ती. हां, आनी आमगेल्या मनांत येता, हां, कल येता, माझे माझे लोप पावू दे, तुझे तुझे उगवू दे. होय की ना. कोण मी
माझे मला कळू दे, सहजपणे कळू दे, अश जन्म मनात येता तो प्रवासू ऊर्ध्व प्रवासू. ऊर्ध्व म्हळ्यार परमेश्वराला वच्चे सारखे प्रवास, ती बाजू. त्यावेळी चंचळ हेवे चंचळ दोन्ही बाजूने. हां आणि जेन्ना ते हान तूं प्रकृती म्हळ्यार प्रकृतींत घुसता, प्रपंचान तूं काम करूं वता, त्या वेळार ऑर्डिनरी प्रपंच कितली प्रापंचीक संत सती पळयल्या. हां इवन टेंबे स्वामी प्रपंच करताले, प्रपंचात घुसताले तावळी बरोबर प्रपंच करताले, आणि आयल की संन्यस्त वृत्ती. हां तर प्रपंच करतना सुद्दां संन्यस्त वृत्तीन तुश्टे आसताले. तशी आमी आसका जाल्यार आमी आसना कळ्ळें. तरी त्या हांगा तांणी कळसाय जीव मूलतः सूक्ष्म परब्रह्मच आसा. जाल्यार आमगेल वासने मिथी म्हळ्यार एक उदका थेंबो तो गुपळबा, किंवा कलेक आमी गुळी काण घेतल्या घेवच्याक की तो गुपळ्ळी, ताका धूळ लागली ती आमी खातात वे खायना ती कल्याक ताका धूळ लागता. तशी आमगेल जे मूल हें आसा जीव तो विंगड जालो, परब्रह्मांतान विंगड जालो, आनी ताका वासनेच्यान तूं शिरकल, वासनेन शिरकलो, आनी ताका हांव म्हणलेलें एक अस्तित्व आयलें, विंगड अस्तित्व आयलें. हांव कोणकी म्हूण उपजतन ताका नांव नाशिल्लें. कोणकी बार दिसा दिवस ताका नांव घालें नाल्यार कन्विनियंटली, तर तूं हो म्हूण तो जाल्लो. आनी थंय थान ताका पुराय विभक्त जालो. तो विभक्त म्हळ्यार कळ्ळें, तो भक्त आशिल्लो, देवांत एकरूप आशिल्लो तो गर्भांत आसतना सुद्दां. भायर पळकी विसरलो आनी विभक्त जालो. विभक्त म्हळ्यार कळ्ळें, विभक्त म्हळ्यार भक्त ना, जोडलेलो ना, कनेक्टेड ना, तो विभक्त वेगळो जालो, जुगुळ्ळो आवसूल येता थोडक्यान म्हळ्यार. हां जुगुळ्ळो, आनी ताका सगळे ताजे प्रत्यय लागच्या लागले. व्याकरणांत ताणें पळयल्या मी, हांव, म्हाका जाय, हांव आयलें की म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय, हांव हें केल्लें, म्हजे खातीर तूं कल केल्लें, अपेक्षा आयल्यो, तूं म्हजे खातीर कल केलें, तूं हें करका तें करका. म्हजे पेक्षा बुदवंत कोणें ना, हो अहंकार जालो. मगलें म्हाका मेळ्ळें की तें मगल जालें, आनी म्हाका मेळ्ळी जाल्यार की म्हाका कोप आयलो, मत्सर आयलो, थंय हें जालें, वय की न्ही. आनी म्हज्यान सगळे गूण आसा ती, हो अहंकार. हाची मिती एंटायरली म्हळ्यार तागेलें हें जालें, अधोगती जाता वचली. त्या अधोगती चुक्कमका जाल्ल्यार कल करका सत्संग केल्या मात्र म्हळ्यार तांणी सांगल्या त्या आवरणा मिती अष्टधा प्रकृती जी निर्माण जाली न्ही, म्हळ्यार त्रिगुण आनी हे पंचमहाभूत, तांचे आवरणान तो जीव आयलो. त्या वेळार ताका आपणा मूळ स्वरूप कल्लें, हाजें विस्मरण जालें. ही सुषुप्ती अवस्था. आनी जागृत अवस्था केन्ना येवची, सत्संग धरल्यार येता. सत्संग निरूपण श्रवण भक्ती केल्यार संत सांगता ती बाबा आतां उल्ट प्रवास करी, तूं खंय आयला, विरार येवन पावला, तूं वच्चे चर्च गेट, तूं विरार येवन पावला. मुंबयचें उदाहरण म्हळें, बेंगलोर वाल्यांक आनी कळट की ना की, जाल्यार हांगा एक बाजू चर्च गेट आसा, एक बाजू विरार आसा. आमकां चर्च गेट वच्चे आशिल्लो ऑफिसान, खंय की कॉल आयला म्हूण आयलें आमी. आनी तांचो एड्रेस आनी घेवन आयलें. ती बस चुकीची हाज्यान तावळी चर्च गेट विरार म्हणून बरयल्लें, खंयचें म्हूण कळ्ळें आमकां. आमी उल्टी गाडयेन बसलीं आनी विरार पावलीं. थंय सोदता ती मेळनाची आमकां एड्रेस. तावळो कोण की जाणकार येवन सांगता की ना, तूं हें चुकीच आयला, हांगा तूं केन्नाय मेळची ना. आतां अशी करी, दुसरी गाडी आतां, हीच गाडी थोड्या वेळान सुट्टा आनी ती चर्च गेट वता, तांत तूं गपच्यूप वचून बस आनी उल्ट प्रवास करी. पळय मध्य उतर नाका, उतरल्यार गेलो. चर्च गेट यो सरी, ताजे मुखार गाडी वचना, तें चर्च गेट थंय तुगेलें काम जातलें. तशी आमी आत्मस्वरूप मेळ्ळा सरी आमी उल्ट आतां प्रवास करका. उल्ट प्रवास म्हळ्यार कळ्ळें, हांव, म्हाका जाय, मगलें, मज्जान तूं, हांव हें केल्लें, म्हजे खातीर हें सगळें जाण, मज्जान तूं, हें सातवी विभक्ती जेन्ना येता, मज्जांत कल्लें तावळी आमी
मज्जान कल्लेस जे हांवें देह दवरून वतना भोर उजतवे ना तो बॅग खाली करका मज्जान कल जावंका समाधान जावंका वय की ना. तर हें मेळोवचे प्रवासाक लागचे म्हळ्यार ऊर्ध्व प्रवास अधो जाल्लो अधोगती जाल्ली आतां ऊर्ध्व प्रवासा लागचें. सत्संग करून सत्संग म्हळ्यार कल करचें एकदम कळे संत खंय मेळटा ती आयच्या दिवसान तूं कळनात मेळ्ळेले तर केम कळनात कळ्ळें मागीर ते सादा दिसता ती. पण मुख्य सगळ्यांत व्हड सत्संग म्हळ्यार नामाच संग तो बरो सत्संग कडेरी बरेची सग्रंथाचें वाचन श्रवण कोणाल कीर्तन प्रवचन आयकूनचें आतां कमी जाल्यान म्हणा आनी कीर्तन प्रवचन आयकूनच्या वचूल तरके दुश्चितपण निद्रा आळस दुश्चितपण जांभय काढता पडटा ती ना जाल्यार आलशिशे किंवा न्हीद काडटा ती ना जाल्यार फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एबसेंट किंवा हांगा थंय पळयलें अशें शिकून पळयलें आनी कोण आयलें ती आनी कोण आयल्या म्हळ्यार ताजेर तो उलयत कल थंय लक्षची ना तशी जाल्यार संग घडना. तुमी सत्या संगतीन त्यो येवन बसता ती जाल्यार तुमकां कसलें पदरान पडना. तशी न्ही सज्जनांगलो संग प्रवचना संग सद्ग्रंथाचो संग हें सगळें सत्संग हाज्यान कल जाता भगवंता स्मरण जाता की भगवंत म्हूण एक आस आनी तोच तूं आस हें कळटा. ही जागृती संत कोण दितात आमकां ह्या जागृतीक तुर्यावस्था म्हणटात. तुर्यावस्था म्हळ्यार कळ्ळें जे निद्र न्हय जे निद्रेक सुशुप्ती म्हणटात म्हळ्यार गाढ न्हीद लागनी जाल्यार स्वप्न पडटा मदें मदें तर तें स्वप्न सुद्दां जागी जायना पळय स्वप्न बंद पडटा ती न्हीद पडलेली आसतना कले कळना गाढ न्हिदर तेन्ना उठायल की कळटा अरे म्हाका न्हीद पडलेली बरें दिसलें फ्रेश दिसलें ठीक आसा पण तिवे एक जाणीव नंतर स्वप्न पडटा नाही हें म्हाका स्वप्न पडलेलें मस्त पण ताम स्वप्न लक्षांत राबतात पण मस्त स्वप्न पडतात सगळी लक्षांत राबना ती पण जी काय थोडी ती म्हाका स्वप्न पडलेलें ही जी जाणीव आसता ती एक जाणीव तोय परमेश्वर तो साक्षी भाव आणि आत्ता जे काय घडतं असं तें सुद्दां हें घडतं असं तें घडतं असं जागृतीन तूं म्हळ्यार हांव सान आसतना हांव हें केलेलें तें केलेलें मग स्कुलांतले फ्रेंड्स मगल अमुक मगल तमुक सगळें तें आमकां खंयची उडा जाता. आतां आमी जवळ 80 लाख गेयलीं जाल्यार आमी 7-8 वर्सां आसतना नाटकान काम केलेलें लगोरी आट्या पाट्या कशी खेळटालीं गायना क्लास घालून तो चूक कोन्न कशें खेळूं बसतालें तें म्हाका अजुनूय लक्षांत एक नाटकांत हांव मिरचीबाई झुणझुणे जालेली अशी सुकडीची तिका एक तांबडो परकर पॉल्क घालेलो किरगण पॉल्को आनी एक मात एक टोपिशी हें लायिल्ली ग्रीन एक हेंशें मिरसांग म्हणून आनी तें म्हाका अजुनूय लक्षांत आसा. तर तिवे हांव न्हय आनी हिवय हांवची तर हें पळयतलो कोण तिसरो हो द्रश्टा हो साक्षी आनी जे आमी हांवच म्हूण आसता ताज्यांत बदल जाता वता ती आमकां कळटा बदल जाता वता ती पण मूळ ती हांवच आसता. ती हांव कोण की तो परमात्मा हांव जें पळयतां हांव सान आशिल्लें हांव पळयतां व्हड जायना पण हांव पळयतां म्हातार जायना पण हांव कशें दिसता म्हणून मगल म्हाका फोट दाखोवंक लागना मगल ते मेमरीन तूं स्टोर जाल्या ती जी मेमरी आसा तो साक्षी भाव आनी जे आमी वागलीं सान आसतना कशें वागलीं व्हड जायना पण कशें वागलीं हें पुराय स्वप्नांत कलकल करतालीं न्ही आमी वाग फाटी लागला आमी धांवलीं हें केलीं तें केलें हांगा निपून बसलीं थंय निपून बसलीं अशें सगळें भिल्लीं किंवा खुशी जाली हे सगळें जे भावना आसता ती त्योच जागृतीन स्वप्नांत येता. कोण आमगेलो अपमान केलो कोण आमगेले स्तुती स्तोत्र म्हणलीं आमकां कितलें आंगार रोमांच उबरले नाल्यार आमकां रडू आयलें मस्त रडलीं हें सगळें जागृतींतलें स्वप्न. ही जागृती आमकां येवंक तेमी ती ते अधोमुख प्रवास म्हळ्यार कळ्ळें जे ही जागृती येता ती ऊर्ध्ववची तुर्यावस्था पलीकडे कल्ले आसता परब्रह्म
पहिले तुर्यावस्थे वचका जे झिरो नंबर लाईन असल्यारी -5 4 -4 -3 -2 -1 झिरो झिरो नंतर +1 +2 येता झिरो पहिले असती तुर्यावस्था ती आमकां जावंका हां आनी कड्डेरी ऊर्ध्वमुख हें जे केल्ल्या ते म्हळ्यार आनंद दाखोवचे कळ्ळें न्हय आनी अधोमुख म्हळ्यार कळ्ळें की आमगेले अधोगती जाता ती प्रपंचांत तर हांगा तांणी सांगल्या मूळ माया ते प्रकृती आनी प्रकृतीतून मूळ माया अशें अधर्ध्व चंचळ चक्र कळ्ळें म्हळ्यार मूळ माया ही संकल्पान जाल्या ती कल्पना ती मिथ्या ती चंचळ स्वता चंचळ आनी तीन शरिरांत भरलेले जे आत्मतत्व अंतरात्मा तो चंचळ कळ्ळें मन चंचल मनांत बैसून तो चलयता जाल्यार त्या आत्मतत्वस न्ही ताजो जो गाभार आसा तो परब्रह्म स्वस्वरूप तांतुलें जरी आत्मतत्व विलीन जाल्लें तें परब्रह्मांत विलीन जाता कडे परब्रह्मांत व्हरता तर ह्या चंचल चक्रांतल्यान सुटचे खातीर साधकान कल करका आत्मानुसंधानान तूं राबका म्हणून सांगल्यान तांणी कळ्ळें आतां हें आमी वाचन 7 समास 7 श्रीराम नाना विकारांचे मूळ ते हे मूळ मायाच केवळ अचंचळी जे चंचळ सूक्ष्म रूपे अचंचळ म्हळ्यार परब्रह्म परब्रह्मांत न्हू ती माय आयली एक कल्पना आयली कल्पना ते कल्पनाक म्हळ्यार कळ्ळें जे अचंचळ आशिल्लें तें हालच्या लागलें वायुरूप ताका वायुरूप अगदी सूक्ष्म जाणीव जाली आनी ती मूळ माया म्हळ्यार जाणीव कल जाली ही कल्पन केन्ना खरी आसना ती मिथ्या जाल्यार ती जाणीव जाल्ली हां ताका मूळ माया म्हणटा ती मूळ माया जाणिवेची मुळीच्या मूळ संकल्पाची ओळखी षडगुण ऐश्वराची येणेची न्याय हां ह्या मूळ मायेतुची प्रकृती पुरुष ताका दोन्ही एकांतूच दोन आसत ताका कोण ताका प्रकृती पुरुष म्हणटा कोण शिवशक्ती म्हणटा कोण अर्ध नारी नटेश्वर म्हणती परी ते आवघी जगत ज्योती मूळ त्याच ताका जगत ज्योती ती सगळं मेळणं संकल्पाचे जे चळण तेची वायोचे लक्षण तो संकल्प जाल्लो थोडी हालचाल जाली की खंयचे हव नुस्तें आसता न्ही ताका वायू म्हणनात हव जेन्ना कसले हालता ते वायूचे लक्षण संकल्पाचे जे चळण तेची वायोचे लक्षण वायो आणि त्रिगुण आणि पंचभूते वायोंथान कोण आयलें मूळ मायेंथान गुणमाय आयली त्रिगुण प्रसवले आणि त्या तमोगुणांथान परत पंचमहाभूत आयली पाहता कोणी एक वेल त्याच्या मुळ्या असती खोल पत्रे पुष्पे फळे केवळ मुळाच पाशी एक वेल लायलो ताजी मूळ खोल वचुल्या ती आणि वयरी ती वेल वाडता आणि त्या शेंड्याक पान लागता ती फुलं लागता ती फळ लागता ती हां जाल्यार मुळाच पाशी ताज्याशी मुळ्या असती खोल याही वेगळे नाना रंग आकार विकार तरंग नाना स्वाद अंतरंग मुळामध्ये हे नाना रंग आकार विकार तरंग नाना स्वाद हे खंय आशिल्लें फळांत आपोआप आयलें ना ते मुळांतूच आशिल्लें मूळ जें आसा मूळ मायेंत हें सगळें आसा आनी तीच आयली जाल्यार तुमी एक बीज लायलें हांगा ममते सांगिल्लें आनी संत तुकाराम पळयतात न्ही ते म्हणटात आधी बीज एकले आधी बीज एकले बीज अंकुरले रोप वाढले बीज अंकुरले रोप वाढले आधी बीज एकले एका बीजापोटी तरु कोटी जन्म घेती सुमने फळे कोटी जन्म घेती सुमने फळे
एकले, आधी बीज एकले, आधी बीज एकले. पंढरीनाथ महाराज की जय. तशी त्या मूळ बीज असणे, त्या बीज मोरमता म्हणून दिसता. एक साध वडाच इतली सान बीज घालले, त्या बीजांतून सगळं वृक्ष असता. आणि एकच नाही, कितली वृक्ष असतात ती. तशी कोटी जन्म घेती सुमने फळे. हे मूळ, त्याची मूळ फोडून पाहता काहीच नाही वाटे आता, पण पुढे वाढता वाढता दिसू लागले. कड्यावरी वेल निघाला, एक हॉट गुड्ड्यारी एक वेल झाड आयले. अधोमुखे बळे चालिला, फाफावून पुढे आला भूमंडळी. ते एक वेल आशिलं तर तो गयलं अशी देवनी. तैसी मूळ माया जाण, पंचभूते आणि त्रिगुण, मुळी आहेत हे प्रमाण प्रत्यय जाणावे. प्रत्यय कोण घ्याती, मला मात्र कळतं तुमका. जशी वेलीची हंत किंवा झाडाची मूळ जे असतात, त्या मुळांतून सगळे झाड असतात. कितकी झाड असतात, कितकी बीज भरलेले असतात. तशी कोटी जन्म घेती सुमने फळे. तस ते हे पण ते बीज काण पडलेले, फुट्टन पडलेले तांत कल्लेच ना. पण ते एक बीज थंय मोरका लागता, तें जेन द्विधा जाता, फुटता, तागल अस्तित्व वता, पण नवीन अस्तित्व येत ताका. आणि तांतून ताका रोप उगयता. आणि त्या रोप मध्य कल्ले आसना ताका. आणि पण सांगल्या, तैसी मूळ माया जाण, पंचभूते आणि त्रिगुण, मुळी आहेत हे प्रमाण प्रत्यय जाणावे. अखंड वेल पुढे वाढला, नाना विकारी शोभला, विकारांचा विकार झाला असंभाव्य. नाना फडगरे फुटली, फडगरे म्हणजे फांद्य. नाना झुंबाडे वाढली, झुंबाडे म्हणारी त्या हाका जाळीश येतात. तशी नमण्याचे पानं हे ते सगळे म्हणारी ओढे झाले. अनंत अग्रे चालली सृष्टीमध्ये, मस्त हडड झाड झाले. कित्येक फळे ती पडती, सवेच आणिक निघत. कितली फळ जातात ती, पडतात ती, कच्ची असतात ती, पिकतात ती, पोणवतात ती आणि येतात ती. तुळशी साध्या म्हणजे घरातल्या मंजीर येतात ती ताका. घुमट्यो मंजीर येतात. ते खंय थान येता, ते एक बी अंतूचे शिल्ल म्हणते. कित्येक फळे ती पडती, सवेच आणिक निघती, ऐसी होती आणि जाती सर्व काळ. एक वेलची वाळले, पुन्हा तेथेच फुटले. एक वेल समजा वाळले म्हणकले, सुकून गेले जाल्यार ताजे जर बी थंय पडले तरी परत ते फुटले. ऐसे आले आणि गेले किती एक, पाने झडती आणि फुटती, पुष्पे फळे तेणेची रीती. फळ पान कितकी पोणवताती, जाल्यार झाड थंयच वरता. मध्ये जीव हे जगती असंख्यात, अवघा वेलची करपतो, मुळापासून पुन्हा होतो. ऐसा अवघा विचार जो तो प्रत्यक्ष जाणावा. एक एक म्हणता, एक एक वेल करपून वता, जाल्यार परत उगयता. ते कशी करपून वत व्हय, पण मुळापासून मूळ थंयस जाल्यार मूळ खाणून काडिले. करपलो म्हणून मूळ तुम्ही खणून ते मूळ काढून त्याचा नाश केल्यार, मूळ खाणून काढिले, प्रत्यय ज्ञाने निर्मळ केले, तरी मग वाढणेची राहिले सकळ काही. म्हणजे तुम्ही जर मुळापासून तो वेल उपटून काढलं तरी मागीर ते वाढना. तशी हे जे असं मूळ मायेचे वृक्ष प्रपंचाचं, तो आम्ही विचारांनी ताजी मूळच काण घालय. आणि हांव कोण हे सतत सत्संगांत राबून आम्ही ताजेचे ध्यान केले तरी भ्रमर कीटक न्याय. एक सुरवंटाक अशी ताण जाळी, कोळ्यान जाळी केली फुलपाखराच्या, सुरवंट म्हणटात ताका. आणि ताजे भितर आशिल्ले, आणि तो भ्रमर बाजूक, भ्रमर कीटक न्याय म्हणटात. तो भ्रमर गू 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 करून फिरता. तो मेसेज दितके भितरी, भायर पड तुका पळय पाक येतली म्हणून. आणि तांचेर विश्वास दवरून खरेंची त्या सुरवंटाक नुसते कांटशे असता ती, ताका पाक फुटतात गोमटींची.
आणि गोमटे फुलपाखरू जावन ते तागेले कोश पिंजून भायर पडटा गोमटेन जावन, कळ्ळें? तशी आमी मुळापासून मूळ खाणून काडिले, प्रत्येक ज्ञाने निर्मळ केले. प्रत्येक ज्ञान म्हळ्यार कलें सगळें हें एक जड, हें जड असं जड आत्मनिवेदन जालें. जड आत्मनिवेदन म्हळ्यार कल्लें आमकां तसं आमी कितकी पण ते स्टडी केले तिनीच आसता, जड, चंचळ आनी निश्चळ. जड म्हळ्यार कलें जे जे सृश्टी दिसता दृश्य ते पुरे जड आसा, पण ते चलन वलन चालू आसा ते चंचळ आसा. जड आत्मनिवेदन म्हळ्यार देह सुद्दां जडच, देह जड, मन जड, बुद्धी जड, पण ती आमगेल न्हय, हांव न्हय, तें म्हळ्यार हांव न्हय, म्हाका वापरच्या दिल्या. आनी मगल ताब ताजेर ना, ते चलयत कोण? अंतरात्म चलयता. तेमी ती हांव ते चंचळाक शरण वचचें. पयलें चंचळाक शरण वचना फुडें जडाचें आत्मनिवेदन जालें. म्हळ्यार चंचळा पायरी चडलें, स्टेप बाय स्टेप वचका, एकदम कल्लें भासना दिसना थंय वचूं जायना. पयलें मूळ कलें की श्रीराम सगूण मुर्तीचें उपासन करचें, तांतूं देवत्व पळोवचें, ताका शरण वचचें. म्हळ्यार हें जड असं, मगल देह सुद्दां जड असं, देहा बद्दल अहंकार जो आसा, हांव हांव तो वता. माझे माझे लोप पावू दे, तुझे तुझे उगव दे. कळ्ळें? कोण असे मी तो मी सहजपणे कळू दे. हें सहज कळटा देवाक हें केल्यार. हें जड हांव न्हय, मागीर हांव कोण? हांव चंचळ वे, चंचळा शरण वचुलें हांव. रामान म्हाका आपलें म्हणलें, भोग मथयली, भोग मथयली, भोग प्रिती, तांतूं एक जाली. एक जाल्यार तो परमात्मा आशिल्ली ती, ताका कळटा की ह्या चरणाक खंय व्हरका, की म्हाका चंचळांत आत्मनिवेदन जालें. चंचळांत आत्मनिवेदन जायना पण थंय बसना, त्या चंचळाक प्रार्थना करता की म्हाका निश्चळ परब्रह्मा थंय पावय म्हूण, तांतून सोडी म्हूण. तावळ ताजीच एक बोट अशी जाता, गुरू कर्णधार जाता. चंचळ तोच गुरू आमगेलो, तो कर्णधार जाता आनी ती बोट चलोवन आमकां थंय व्होन घालता. तर हांगा तांणी ते वेलीचें झाडाच उपम दिल्या. मूळ खाणून काडिले, प्रत्येक ज्ञाने निर्मळ केले, तरी मग वाढणेची राहिले सकळ काही. मुळी बीज, शेवटी बीज. एक झाड असल्यार पयल नाटले तेन्ना ते बीज आसता, बी आसता, आनी व्हड झाड जायना फुडें ताजी टोकाक जे येता ती ते फळ येता, ती फळांक बीजच आसता. मधे जळरूप बीज, जळरूप बीज म्हणजे त्या फळांत पयलीं रस आसता, रसांत बीज आसता. ऐसा हा स्वभाव सहज विस्तारला, मुळामधील ज्या गोष्टी सांगत आहे बीज सृष्टी, जेथील अंश तेथे कष्टी न होता जातो. म्हणजे आम्ही अशी जर विचार केल्यार आम्ही मुळाल्या थंय पावतात. मुळाल्या थंय पावतात. कशें विचार करचो? ते मूळ खंय आशिल्लें, तांतन हें आयलें, तदी अध ऊर्ध्व म्हळ्यार त्या मूळ मायेलें आमी पावंका. मुळामधील ज्या गोष्टी सांगत आहे बीज सृष्टी, जेथील अंश तेथे कष्टी न होता जातो. जातो येतो पुन्हा जातो, ऐशा प्रत्यावृत्ती करीतो, परंतु आत्मज्ञानी जो तो अन्यथा न घडे. आत्मज्ञानी असणे ताक मात्र हे प्रत्यावृत्ती करना. तो जरी वचुलो ताका लेश नाही भ्रमाचा, सदा बोलण्यासारखे चालत आहे, तोवे सगुणाची पूज करता. अनेकी सदा एक देवास पाहे, सगुणी भजे, तोवे मूर्ती पूज करता. आमगे स्वामीची मूर्ती पूज करतात जाल्यार सगुणी भजे, लेश नाही भ्रमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. तो सर्वोत्तमा दास म्हळ्यार मज्जांचे आत्मतत्वचं तें हांव ओळखलें, म्हाका आत्मज्ञान जालें. तेंच तोच आत्मा सगळ्यांत सगळे सृश्टीन तोच आसा हें पळोवन अंतर हें करचें. न घडे ऐसे जरी म्हणावे, अन्यथा न घडे, परंतु आत्मज्ञानी जो तो अन्यथा न घडे. कळलं? न घडे ऐसे जरी म्हणावे, तरी काहीतरी लागे जाणावे, अंतरीच परी ठावे सकळासी कैसे. तेणेसीच कार्य करीती, परंतु तयास नेणती,
दिसेना ते काय करती बापुडे लोक. आता हांगा तांणी सांगल्या प्रत्येक जीव वता येता परत वता अशी अनेक येरझार करता असता पुनरावृत्ती. जाल्यार जो आत्मज्ञानी जाला की ताखे जन्म मरणा सायास पडना ती. जाल्यार अजिबात सायास पडना ती अशें तुवें संवसारांत आसता म्हणसरी कल्लेपणी करपाच लागता. ताका एक कश्ट काण आत्मज्ञान कोरून घेवंक लागता. फॉर एग्जाम्पल तोवय जन्म येता आमचे वरीच की न्ही, मनुष्य म्हूण जन्म आयलो. ताकाय धक्के खावंक लागतात की न्ही, ताकाय विवेक करपा लागता, आत्मान आत्मविवेक करता, सार खंयचें असार खंयचें ताजो विवेक करता. धक्के खावंक ती, कोण कोण कलकल अपमान करतात सगळं सहन करता. कश्ट येतात संसार करतना, पयशे कमी पडटा ती आनी कसलेंय जाता, अपयश येता कितली फंता. तर हें पण तो कसलो आसता, तो मनांतल्यान जागृत आसता. तेमी तो टॅडपोलसो अगदी सहज पावंत आसता. टॅडपोल म्हळ्यार सान मांडूक आसता न्ही ताजी पील, ताका पांय आसना ती माशलेवार आसता, पावंत पडटना ताका पांय आसना जाल्यार ती त्या उदकांतूच सतत पावता. मांडूक कशी भायरय येता न्ही एम्फिबियन, हाका भायर पडूंक जायना कारण पांय ना ताका मोर तें. तावळी मदें 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 ताका अडथळे येता ती. एक हें एक कडेन एक्वेरियमांत न्हू टॅडपोल हाड खंय आनी एक बेडूक हाडलो. तर तो विकतल्यान सांगलो खंय एक फातर घे आनी मदें दवरी म्हूण. तर दोग जाण चलयान घेतिले. ते एकल्यान आयकलें आनी मदें अशी हें अडथळसो दवरलो. आनी दुसरेन दवर न्ही, ताका पोवच्याक त्रास जाता न्हय म्हणून. तर तें दुसरेन जिने दवर न्ही अडथळो, ते टॅडपोलच वरली, ताका पांयय येनी ती. आनी हांगा हें टॅडपोल कल जालें, हाका घर्शण जाता वचून ते अडथळ्याचें. तो त्या बाजू वचूं पळयता जाल्यार वचूं जायना, घासून 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 ताका ते बाल आसा न्ही ते एक दिवस गळ पडचे भितर ताका पांय आयले. पांय येवन भितर ते टुणकन उडकी मारून ते एक्वेरियमांतल्यान भायर पडले. तशी तो आत्मज्ञानी मनीस जाता. अडथळे सहन करता, कश्ट काडटा आनी सतत एकच ध्येय की हांव नुस्तें टॅडपोल ना, हांव माशली ना, हांव मांडूक आसा, म्हाका भायर पडका अंत म्हणून. तर तशी न घडे ऐसे जरी म्हणावे तरी काहीतरी लागे जाणावे, अंतरीच परी ठावे सकणासी कैचे, तेणेसीच कार्य करीती परंतु तयास नेणती, दिसेना ते काय करीती बापुडे लोक. मस्त लोकांक तें कळना. जर जाणकार जे आसता ती, जे आत्मज्ञानी जावंची तांकां जी इच्छा आसता, जे साधक आसता ती, तांकांय कश्ट येता ती. सादे लोकां वरीच कश्ट येता ती. जाल्यार सादे लोक कश्ट आयले म्हूण रडता बसता ती. आनी आत्मज्ञानाची ध्यास लागिल्ले लोक चॅलेंजीशे घेवन तांतन भायर पडतात. तावळी तांकां शेपूट अहंकाराची गळ पडता. तांकां समज कळटा की मगर हातांत कल्लें ना, तो परमात्मा जो आसा, तो जो देव आसा तो सगळं करता, अंतरात्मा म्हूण ताका सपशेल शरण वता ती. विषय भोग तेणेची घडे, तेणे विण काहीच न घडे, स्थूळ सांडून सूक्ष्मी पवाडे ऐसा पाहिजे. स्थूळ असं न्ही, तें सोंड दिवन सूक्ष्मांतून रममाण जातलो. जे आपलेच अंतर तद्रूपच जगदंतर. ताका हें कळटा मगल हांत जो देव आसा, जो आत्मा आसा, तद्रूपच जगदंतर, सगळें जगाच अंतर तेंच आसा. सगळे शरीर भेदाचे विकार वेगळाले, आंगोळीच वेदना. म्हळ्यार आतां समर्थान सांगलें जी सादी मनुश्य आसा ती, जाका हें ध्येय बिय कले कळना, बद्ध लोक तांकां कळ जाता, तांगेले हाता 5 बोट सम आसत म्हणटात आमी. आतां ह्या बोट्टा लागल्यार ह्या बोट्टा वेदन ह्या बोट्टाक कळना. आंगोळी म्हळ्यार हें बोट, अंगुळी म्हणटात न्ही तशी. ते एक बोटाची वेदन दुसऱ्याक कळना, एकीच कळेना. हात पाय अवयव नाना येणेची न्याय. उजव्या पांया लागल्यार ताजी वेदन उजव्या पांयाकच जाता, डाव पांयाक कळना. फक्त खुंटूच चमकूंक लागता म्हणून थोडे दुखच्या लागता. अवयवाचे अवयव नेणे, एक अवयव हें जाल्यार दुसऱ्या अवयवाक कळना. तो पराचे काय जाणे, दुसऱ्या अंतर खंय कळतलें.
आमगेले स्वताल अवयव आमकां कळनाची. एक हाक लागल्यार तोच आत्म थंय आसा म्हूण कळना. हां, तर दुसऱ्या गलंतर आमकां कशें कळचें? परांतर या कारणे जाणवेना. एकाच उदके सगळं वनस्पती, नाना अग्रभेद दिसती. खुडली तितुकीच सुखती, येर ते टवटवीत. वनस्पती जी आसा ती तेवे तशीची, जे खुडून घालतात न्ही, म्हळ्यार झाडां खावन विंगड काडटा ती, ते सुकून वता ती. पण झाड हारीच दवरता ती, तांकां अकल जाता. दे आर अटॅच्ड, दे आर कनेक्टेड विथ नेचर. उदक मेळटा तांकां, मुळाक उदक घालतात त्यान तांकां थंय मेळटा. तेमी तितीन टवटवीत. येणेची न्याये भेद झाला, कळेना एकाचे एकाला. जाणपणे आत्मयाला भेद नाही. आत्म्यात खरें म्हळ्यार भेद आसना. कळ्ळें? आत्मत्वी भेद दिसे, देह प्रकृती करिता भासे. विंगड देहान तूं विंगड नमुन्यान काम करता आत्मा, ताच्या रिक्वायरमेंट्सा प्रमाणे, तरी जाणतच असे बहुतेक. हां, आतां खंयचे खंयचे बाटली प्रमाण उदक एकच आसता, पण विंगड बाटलींत विंगड शेप घेता. तशी मात्र नाही, विंगड कामाकय यूज करतात. त्या बाटलीन जर दुसरे कलर असले, तातूंत तेंच उदक जरी घालें ताचे विंगड विंगड रूप घेतात. तशी तांगेले पयले जन्मात जे हें आसता, तांगे सुकृत म्हणा दुष्कृत म्हणा, त्या प्रमाणे तो आत्मा कवर्ड आसता. ताका स्वातंत्र्य आसना. तेमी ताका तशीच तें भोगका लागता. जाल्यार तातूंत एखादो कोण तरी अशी विंगेंत येता आनी हांव कोण म्हणलेलो शोध घेता. कळ्ळें? देखोन ऐकोन जाणती, शहाणे अंतर परीक्षिती. धूर्त ते अवघेची समजती गुप्त रूपे. धूर्त असतात ते, जो बहुतांचे पाळण करी, तो बहुतांचे अंतर विवरी. धूर्तपणे ठाऊके करी सकळ काही. ते मंगळवारी दुसऱ्या गल अंतर हें कळता. तांकां सगळे गूण येतात. दया क्षमा आपोआपी येता, आपोआपी येता. आमगेलेच अवयव, आमगेले जीब, आमी दांत, आमगेले दांत आमगेले जीब, आमी फक्कन खातन कळ चाबून घेतले बा, तरी कळ जाता चाबून घेतल्यार. रगत आयले, आमी दांताक सवत पडतात वे, सवना ती. जीब कशी सम करची तें पळयतात. तशी आमगेल हाज्यान दुसऱ्यांक, आमगेल वारी दुसरी, तरी आमकां जें दुखता तांकांय दुखता वायट वागल्यार. आधी मनोगत पाहाती. जो बहुतांचे पाळण करी, तो बहुतांचे अंतर विवरी. धूर्तपणे ठाऊके करी सकळ काही. आधी मनोगत पाहती, मग विश्वास धरिती. प्राणी मात्र येणे रीती वर्तत आहे. स्मरणामागे विस्मरण. आमकां मस्तपंत आमकां एक एक फावट स्मरण जाता देवालें, एक एक फावट विस्मरण जाता, वय की न्ही? रोकडी प्रचित प्रमाण आमकां दुख्ख आयलें की देवा स्मरण जाता. आमी मजेंत आसली, हॉटेलांत पार्टी करच्या वचूली, खंय लग्ना पार्टी आसा, दबाव हाडल्या, हां, तावळ देवा घालून स्मरण करता म्हूण दिसना, विस्मरण जाता. घार येवन पोट दुखच्या लागलें, अजीर्ण जालें, तावळ अयो देवा म्हणून रडून येता. हां, ही रोकडी प्रचित प्रमाण. आपले ठेवणे आपण चुकत आहे, आपलेच आपणास मरेना. बोलिले ते आठवेना, उठती अनंत कल्पना ठाऊक्या कैच्या. ऐसे हे चंचळ चक्र, काही नीट काही वक्र. झाला रंक अथवा शक्र, तरी स्मरण अस्मरणे. कळ्ळें? तो रंक कसो नाल्यार इंद्र असो. हां, हे चंचळ चक्रच अशें एक फंत ऊर्ध्व वता, हां, एक फंता अध वता. अध म्हळ्यार खलें प्रपंचान शिरकता, प्रपंच करूं लागता, तांतूच गुंतून पडता. आनी एक एक फंता मेडिटेशन करूं कहें तें भितर वता, आपण कोण म्हळ्यार स्मरण करता. प्रपंचांत वता तावळ ताका देवा स्मरण जायना. केन्ना जाता? तांतू फस्त न्ही दुख्ख जाता तावळ ताका जाता. जाल्यार जे सतत देवा स्मरण करता ती, ते देव म्हणून घेतात. तांचे स्मरण कायम, स्मरण म्हणजे देव, विस्मरण म्हणजे दानव. हां, आणि स्मरण आणि विस्मरण म्हळ्यार मानव वर्तती आता. म्हणून दैवी आणि दानवी संपत्ती द्विधा जाणावी. तेमीत आमगेल्यान तुची मनुष्यांतू दैवी संपत्ती असता आणि दानवी संपत्ती असता, असुरी संपत्ती म्हणटात. कळ्ळें? प्रचित मानसी आणावी विवेके सहित. आमगेल्यान बरे गुणे असतात ती, वायट गुणे असतात ती.
हे कलमीत येतात बरं गुण जास्ती कशी जातात ती सतत देवा स्मरण कोण दवरतात की तांगेल्यान दैवी संपत्ती जास्ती असता. दया, क्षमा, शांती, समाधान जास्ती असतात. आणि जे विस्मरण संबंध वेळ पैसो लोकेशणा वित्तेशणा सत्तेशणा सत्य जाई पैस जाई आणि कले लोकेशणा आपणा बरें म्हणून का हे हातूंत जे गुंतलेले असतात की तांकां दानवी संपत्ती जास्ती जाता. कळ्ळें न्हय? तशी तर विवेक हे विवेक जाणावा. विवेक म्हळ्यार योग्य विचाराने बशील कडेची ताका खंय यात्रा करपा लागना. आतां तुमी पळयात मस्त म्हणटा आमी यात्रेक म्हूण वतात बऱ्या हाज्यान वतात हें पळोवंका तें पळोवंका इतशें न्हय. पण थंय वचूल्यार इतली गर्दी तुमी सांगता मो आतां ते हातून खंय प्रभादेवी हें आसलें सिद्धिविनायक रात्री दोन चमकून वतात. हांव एक फावट वचूलेली म्हाका चल्ली भायर सरती एकळे कशें पेटोवचे म्हणून हांव वचूली. ते वचूली रिक्षा कोण वचूले आमी काय चमकून वचूनी ती हळी 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 लायन बाप रे. त्या लायनींत राबून त्या गणपती दर्शन घेवचे पेक्षा म्हाका दिसलें तो गणपती आमच्याक चल लायला. म्हळ्यार आमी सतत देवाल नांव घेता वचून ओम गंग गणपतये नमः ओम गंग गणपतये नमः म्हणटा वचूल्यार प्रत्येकान तो गणपती दिसचे लागता. एकमेकांक एक भयंकर लायन थंय. एकली सान्न चेरडा घेवन येयल्ली ती कोणकी दूद हाडिल्लें तें कोण हाडिल्लें देवूच येता दिवच्याक. कळ्ळें? कोणकी ती हांगा बैस एकले चक्कर येताली बैस म्हळें ती उदका पिवयलें. हें अशी सगळें जें आसा जे आमी प्रवास करतात न्ही थंयच आमकां सगळें मेळटा. आतां वारकरी लोक वारीक वता ती कितकी लोक एक लाखो लोक आसता ती थोडे लोक भितर थंय पावना तिची थंयच हें जाता ती पण विठोब तांकां येवन मेळटा. माऊली माऊली म्हूण येवन पोट्टळतात न्ही ते विठोबू तांकां अर्द वाटेर येवन मेळटा. तशी ते सगळे विचार आमी करता. विवेक हे विवेक जाणावा आत्म्याने आत्मा वळखावा नेत्रे नेत्रची पहावा दर्पणीचा. आमी आरशान कल पळयता ती आमगेल दोळ्याने आमगेलो दोळ आमी आरशान पळयता ती वय की ना. तशी दुसऱ्यांगेल दोळ्यांतून आमी आमगेल रूप पळोवंका आमगेल आत्मा स तोच ताका स म्हूण तें पळोवंका. स्थूळे स्थूळ खाजवावे आमगेल देह जड हय की न्ही. आमी खरजुल्यार आमी अशें करून खरपून घेतात ते जड हाताने देहय जड हातूय जड आमी हें करून घेतात खरपून घेतात. तावळी सूक्ष्मे सूक्ष्म समजावे तशी सूक्ष्मात सूक्ष्म समज का खुणेने खुणेसी बाणावे अंतर्यामी. आतां हांगा जाणीव कशी आसता पळयात तुमी. जर तुमी विवेक केलो तुमकां कळटा. तुमी जर खरजूनच्या लागले दुसऱ्याक जर सांगलें म्हाका चिके खरपी गो म्हळ्यार ती खंय पुणी खरपिता जाल्यार म्हाका खंय खरजू तें म्हाका मात्र कळटा. मगल हात बरोबर थंय वता खंय म्हाका खरजू तें कशी वता ही जाणीव ही अंतर्यामी आशिल्ली खूण. तशी तें जड जरी आशिल्ली तरी भितर जी जाणीव आसता ती काम करता. विचारे जाणावा विचार अंतरे जाणावे अंतर अंतरे जाणावे परांतर. आमगेल अंतरांत विचार करून आमी कोण हें पयलीं पळोवंका आनी आमी कोण तेंच तत्व दुसऱ्यांतूय आसा तोच अंतरात्मा दुसऱ्या देहांत काम करता म्हळ्यार की तें परांतर जालें. तशी मनाचेर प्रेम करता आमी कल करतात ते आमगेलें मस्त प्रेम असं म्हणटात चेडवांचेर ह्यांचेर अंतरे जाणावे परांतर होऊ नये. आमी कोणाचेर प्रेम करतात सांगात पळया. आमी देहाचेर प्रेम करतात. मगल हो देह मगल चल्ली म्हळ्यार मगल देहांतन भायर पडलेली म्हणून मगली. आमी तिगल देह कशी ती व्हड जाली तिका लग्न करून दिवंका तिका कामार म्हळ्यार पुरे देहाचेंच पळयतात. मनाच पळोवंका संस्कार कशे करचे हें पळोवंका मनाचेर प्रेम करता. स्मरणा माझी विस्मरण हेच भेदाचे लक्षण. आमी स्मरण करतना आमी देवाल विस्मरण जाता ताजे मीत हें भेद जाता. एकदेशी परिपूर्ण होत नाही त्या मीत कल जाता आमगेल्यांत अशी कळलेली तर की दुसऱ्यांत तोच देव असं म्हणून कळना. तर पुढे शिके मागे विसर हें कितलें पण तुमकां सांगलें. पुढे पाठ मागे सपाट खंय तशें विसरून वता ती. पुढे उजेड मागे अंधारे पुढे स्मरे मागे विस्मरे सकळ काही. त्यामी ती
साक्षी अवस्थ घेवंका हे जागृतींतले सगळे अवस्थस जागृतींतले सोप्पनस तुर्या जाणावी स्मरण आम्ही साक्षी जावंका सुषुप्ती जाणावी विस्मरण विस्मरण जालें म्हळ्यार न्हिदलें ती म्हणून आमगे देह भाव हांव म्हळ्यार देहची हे न्हीद आमगेली न्हीद पडल्या आमकां कळ्ळें न्हय जन्मोजन्मी ती न्हीद दांतन जागृत जायना आमकां उभयता शरीरी जाण वर्तती आता तुर्या जाणावी स्मरण सुषुप्ती जाणावी विस्मरण ही दोन्ही सुषुप्ती आणि तुर्या दोन्ही आमगेल्याची शरीरांतून काम करत असत इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे अधोर्धर निरूपण नाम समास सप्तम श्रीराम. आता 8वा अध्याय हे घेऊया समास. अथांग त्यांनी सूक्ष्म जीव म्हणून सांगला. अथांग इतले वेळ त्या स्थूळ सूक्ष्म सांगताल न्ही ते सूक्ष्म कल्लेस दिसनातील सूक्ष्म तत्वाबद्दल अथांग सूक्ष्म जीव म्हणजे त्यांनी दिल्या तर सूक्ष्म म्हळ्यार क्षुद्र जीव जीवान तितले परमात्मा काम करता अंतरात्मा तरी आम्ही सूक्ष्म अहंकारी जावन आम्ही क्षुद्र जाला जीव ताका क्षुद्र जीव कळ्ळें. सूक्ष्म शब्द हो जीवाच विशेषण म्हणून हांगा वापरला आणि तो सूक्ष्म जीव म्हणून टायटल आसता जे समासाचे हांगा सूक्ष्म हा जर तूं अव्यक्त किंवा अगोचर अशी न्हय तरी सूक्ष्म जीव म्हळ्यार क्षुद्र जीव ब्रह्मांडाच तुलनेने इतलं हॉड ब्रह्मांड म्हळ्यार कळ्ळें पृथ्वी मात्र न्हय पुऱ्या गॅलेक्सीज म्हळ्यार युनिवर्स इतलं हॉड युनिवर्सान तूं जर आमगेलें हे अंतराळ यान वचुलें चंद्र दिसनाची पृथ्वी सुद्दां एक थेंब असो दिसता बारीक पॉयंट असो दिसता तो पॉयंट आमकां पृथ्वी इतली व्हडशी दिसता वय की न्ही थंय पृथ्वीच ब्रह्मांडाच तुलनेने पृथ्वी सासमा इतली सानी थंय ह्या आमी जीव हाव म्हणटात आमकां कसलें स्थान आसलें आमकां अस्तित्व आसलें तेमी पयले 26व्यान तूं मूय धरून हस्ती थंय नाना जीवन निर्माण जाल्या ती तांगल स्वरूप कलें हें समर्थान सांगलें. प्रत्येक आकार प्रमाण विंगड आसत जाल तरी प्रत्येक अंतःकरण पंचक आणि वासनात्मक स्वरूप एकसम आसत. अंतःकरण म्हळ्यार कळ्ळें मन बुद्धी चित्त अहंकार हें पुरें आस न्ही तें सगळें सेम आसत आत्म चलयता तें अंतःकरण पंचक अंतःकरण त्या अंतःकरण हो मनाचो एक भाग आसा त्या अंतःकरणा भितरी आत्मा बद्धच अंतःकरणाचे संस्कार आसत आणि तांतू थावन तांत भितर आत्मा आसता ते आत्मस्वरूप देव पण तो चंचळ जाला आणि तो त्या अंतःकरणान बैसून आणि बहिर्मनाचे थ्रू सगळें चलयता आमगेलें प्रत्येक लागल प्रत्येक व्यक्ती प्रत्येक प्राणी तांगेलो आहार विंगड आहार आसता कोण कार्निवरस आसा कोण आनी कसलें शाकाहारी कोण मांसाहारी सगळे आसता ती कोण दोनी कोण एगिटेरियन म्हणाले नुस्तें एग मात्र खातात खंय तसलें आसता ती जाल्यार सर्वांकय भूक ही एकूच आसता कळ्ळें आनी भूक एक आसता भयेच जाणीव एक आसता भगवंता विचित्र मायेमिती नाना स्वभावाचे प्रकृतीचे प्राणी निर्माण जातच आसतात. आतां हांगा 27-40 थंय ओव्यान तूं समर्थांनी जिवाक जो अहंकार आसता हांव म्हणून ताजेर अक्षरशः तांणी चाबूक मारला. अरे कल्ल तूं स्वताक ठरयता तांगेल मतान दृश्य जगाचे संपूर्ण घडामोडीन तूं मनुष्य इतलो क्षुद्रस थोडें शिक्षण जालें पयशे कमावच्या लागलो की मनुष्य अहंकारान उन्मत्त जावन भगवंताक रिटायर करात अशी म्हणू लागिले कोण गो तसलें भगवंताकच रिटायर करूं भायर सरलेले. आतां भगवंतान जर हाक रिटायर केलें तर आगलकल जालें खरें म्हळ्यार आमगेलें मरण केन्ना हें सुद्दां आमकां गोतच ना वय की न्ही मरणा नंतर शरीर जाळ्ळें तरी तें जाळ्ळें तें पुड्डी जी जाता ती पूर्ण एक हान तूं कागदान सुद्दां पूर्ण हें जायना एक कागदा पुडी सुद्दां जायना अशी आसतना सुद्दां अर्ध हळकुंडान पिवळ जाता म्हणटात तशी खरें कर्त आशिल्लें भगवंताक
आम्ही आव्हान दितात त्या देवाक तुमगेले पहिले रिटायर करा ती म्हण एका सांगता असता तसले लोक येतात. हे कसले तुमकां अधिकार आसा हें सांगचो. अरे तुगेलें कसलें हें शरीर घाणीन जन्म आयलें आमगो तसं मनुष्या जन्म कशें जाता घाणीन जाता विटाळान जाता. आणि मृत्यू नंतर सुद्दां जे शव पडता ते जर कोण कोण एक एक म्हणटा घरान मोरून पडता ती 8 दिवसांनी कळटा घाण सुट्टा वय की न्ही ते जाळणी किंवा अशी दवरले घाण सुट्टा. हें गोत्त आसून सुद्दां तूं हांव इतलें ताठ कल्ल्याक तुका. अरे ह्या अहंकारास त्याग करी आपणाक शुद्रत्व आणि दृश्य जगाचे क्षणभंगुरत्व म्हणकले मिथ्यत्व हें जाणून घे आणि जिवना सार्थक करचे खातीर भगवंता शरण वचून तागल प्राप्ती करून घे. त्या निश्चळ परब्रह्म एक पंत प्राप्ती जाली की तू कल्ले करका लागचे ना. ते आमी वाचा श्रीराम हांगा अष्टम समास सूक्ष्म जीव निरूपण. श्रीराम रेणूहून सूक्ष्म किडे त्यांचे आयुष्य निपटची थोडे. सಣ್ಣ किडे अणुरेणू कीड पोट्टांत आसता ती कीड माथ्यांत आसता ती कीड खंयची खंयची हांतू आसता ती युरिनांत आसता ती किडे वय की न्ही सगळ्यांत आसता ती ताका आमी कलकल नांव दिता ती. जाल्यार त्यांचे आयुष्य निपटची थोडे थोडे वखद घेतले की मरून वतात. युक्ती बुद्धी तेणेची पाडे तयामध्ये ऐसे नाना जीव असती पाहो जाता न दिसती अंतःकरण पंचकाची स्थिती तेथेही आहे. त्यावेळी निपून बसता ती. कॅन्सर बिन्सर जालेल्यांक बेगी बरं जायना कल्या म्हळ्यार कीम ओण दिली न्ही ते बरे सेल्स मरून वता ती आणि वायट सेल्स खंय खंय वचून स्प्लीन आंतणी निपून बसतात ते आणि कड्डेरी ते राबयल की परत पसरता ती त्यांनीच कॅन्सर रोग फोपायता. अंतःकरण पंचकाची स्थिती तेथेही आहे. त्यापुरते त्यांचे ज्ञान विषय इंद्रिये समान. विषयाची इंद्रिय म्हळ्यार खंयची आमगेल मनुष्यांगेली पळयात न्ही सगळे शरीर तोंड आसता हें आसता सगळे नमुने इंद्रिय असतात की न्ही आणि ताजे विशय तोंडान खावचें हें सगळें तांगेलें काम आसता. पंच ज्ञानेंद्रियान ज्ञान घेवचें कर्मेंद्रियान कर्म करची वय की ना ही जी असतात विषय इंद्रिय समान. सूक्ष्म शरीरे विवरून पाहतो कोण. सूक्ष्म शरीर असत इतलें कोणें पळयतात वे आमकां मूय म्हळ्यार त्या सूक्ष्म शरीर जे अंगांत सेल्स असतात न्ही बारीक बारीक कीड जे असतात ती मायक्रो म्हणटात ताका मॅक्रो न्ही मायक्रो ते हांतू मायक्रोन थान पळयल्यार मात्र दिसतात ते तांकां मूय सुद्दां इतलो व्हड प्राणीसो दिसतले त्या हाजे दृश्टीने. तांकां मूय पळयल्यार बापरे हस्ती पळयली बरी त्यास मुंगी महाथोर नेणो चालिला कुंजर कुंजर म्हळ्यार हस्ती आणि हॉड्डांक आमचे असल्यांक मूय पळयल्यार कशी मुंगीस मुताचा पूर ऐसे बोलती. ते मूय असल्यार कोणें मुतल्यार तांत व्हांवन वतली. ते मुंगी समान शरीरे उदंड असती लहान थोरे समस्तामध्ये जीवेश्वरे वस्ती कीजे. म्हळ्यार मुय्येवार शरीर किंवा मायक्रोंथान पळोवची जे कीड असतात तांतू सुद्दां जीवेश्वर असता. हें हांगा तत्व सांगलें. तांतू सुद्दां अंतरात्मा असतात आनी वस्ती केल्या ऐशिया किड्यांचा संभार उदंड दाटला विस्तार. अत्यंत साक्षेपी जो नर ते विवरून पाय ताजेर तो विवेक करता ताजेर विचार करता. तरी आतां एक सांचल दाखयलो तो सर्जन तो कॅन्सर रिसर्च केलें ताणें आनी तो सर्जन डॉक्टर ऑपरेशन्स करता आनी ताणें आतां कॅन्सराचेर सर्जरीचेर स्पेशलायजेशन करतस ताणें तें सांगलें ते सान जर्म्स कशी जाता ती कल जाता ती तशी नाना नक्षत्री नाना किडे त्यास भासती पर्वता येवडे आयुष्य ही तेणेची पाडे उदंड वाटे. सान किड्यांक मुय्यांगेलं आयुष्य कितलंसं म्हूण दिसता वय की ना. पक्षा एवढे लहान नाही पक्षा एवढे थोर नाही सर्प आणि मत्स्य पाही येण्याची पाडे. तशी मुई पक्षी पळोवच्या गेल्यार कोण पळयता ताजेर अवलंबून आसता. इट इज रिलेटीव टर्म. हांव जर एक सान पक्षी पळयता तो सान म्हूण दिसता
जाल्यार एक व्हड म्हजे पेक्षा मस्त व्हड कले पळयले ते व्हडशे दिसता. हस्ती पळयल्यार कितले व्हड म्हूण दिसता. तशी पक्षा एवढे लहान नाही, पक्षा एवढे थोर नाही. सर्प आणि मत्स्यपाही येण्याची पाडे, मुंगीपासून थोर थोरे, चढती वाढती शरीरे, त्यांची निर्धारिता अंतरे कळो येते. तांकांही तुमकां तसं मुय्यां तितली शिस्त आसता. पावसाळ लागता न्ही त्या वेळार त्यो मुय्यो अशी हे साठयता ती, तांगेलें अन्न साठयता ती. मागीर तांकां ती सुद्दां जाणीव आसता. कित्याक पावसाळ येतली कडेन मेळ्ळेच ना, साखर बिकर हगूर होवन तेमी साखरेक मूय येता ती. मूय लागच्या लागली कल्याक की लेपचें ह्या वेळार पावस बेगी येता म्हूण. तांकां सिक्स्थ सेन्स आसता. आमकांय आशिल्लो, आमी तें जशी शेपूट गळण पडलें तशें आमकां सिक्स्थ सेन्सय गळण पडल्या म्हूण दिसता. कळ्ळें? मागीर ताजे केन्ना आमी वापर करनी. मुंगीपासून थोर थोरे, चढती वाढती शरीरे, त्यांची निर्धारिता अंतरे कळो येते. नाना वर्ण, नाना रंग, नाना जीवनांचे तरंग, एक सुरंग एक विरंग, किती म्हणून सांगावे. एक भोग रंगाचे, एक भो बुरशे, एके सुकुमारे, एके कठोरे, एक कोमल शरीर, एक भयंकर कठोर. निर्माण केली जगदेश्वरे, सुवर्णासारखी शरीरे दैदिप्यमान. एक एक शरीर इतलं गोमटी केल्यान ती की दैदिप्यमान. अरे सादे फुलपाखरू केले, कितले रंग. त्या दिसता हाजे मोरांगेले खेन दाखयल्ले, कितले नमुन्याचे मोरांगल पंख, आणि तो पिसार फुल्लेत भोग नांदतात मोर. अरे कशी केल्ल्या हे देवाने, कशी केल्ल्या शरीर. आणि शरीर मात्र करनी, तांतू बैसून तो अंतरात्मा चलयत ते शरीर. जल तरी प्रत्येक शरीरान भेद आसता. कशी तांगेले आहारान भेदू. शरीर भेदे, आहार भेदे, वाचा भेदे, गुणभेदे, अंतरी वसिजे अभेदे एक रूपे. इतले भेद आशिल्ले तरके तांगेल अंतरांत आशिल्लो जो अंतरात्मा आसा तो अभेद आसा आनी एकूच आसा. जो अंतरात्मा आमच्यांत आसा तोच त्या प्राण्यांत आसा, तोच त्या पक्ष्यांत आसा, तोच त्या किड्या मुंगींत आसा. एक त्रासके एक मारके, पाहो जाता नाना कौतुके, किती एक अमोलिके सृष्टीमध्ये, ऐसी अवघी विवरोन पाहे. ऐसे प्राणी कोण, ऐसा प्राणी कोण आहे, या सगळ्याचा विचार कोण करता. आपल्या पुरते जाणून राहे किंचित मात्र. आम्ही फक्त आमगेले विचार करतात. नवखंड हे वसुंधरा, सप्तसागरांचा फेरा, ब्रह्मांडा बाहेरील नीरा कोण पाहे. ब्रह्मांडा भायर सुद्धा उदक असतं, त्या कोण पळयता. आम्ही आमकां वसुंधराच पुरो पळोवनच्या, तें सुद्दां पळोवनचें मेळना. आमी सादें भारत पळयनी, मुंबय सुद्दां पुरे पळयनी. जाल्यार ते ब्रह्मांडा भायले नीर कोण पळयता. नीर म्हळ्यार उदक, आणि त्या नीरामध्ये जीव असती. पाहो जाता असंख्याती, त्या विशाळ जीवांची स्थिती कोण जाणे. जेथे जीवन तेथे जीव, हा उत्पत्तीचा स्वभाव. खंय उद्दास की थंय जीव जाता. हो जीवनाशिवाय, उदकाशिवाय जीव जायना. 78% उद्द असता प्रत्येक जीवांतून. हा उत्पत्तीचा स्वभाव. पाहता याचा अभिप्राय उदंड असे. पृथ्वी गर्भी नाना नीरे, त्या नीरामध्ये शरीरे, नाना जिनस लहान थोरे कोण जाणे. एक प्राणी अंतरिक्षी असती, तेही नाही देखील क्षिती, वरीच्या वरी उडोन जाती. पक्ष फुटल्यानंतर तो कविताक म्हणटा ती फिनिक्स पक्षी म्हणून असता, फिनिक्स बर्ड. तो पडता पडता तोक घेता, जमीन थंय केन्ना येना, परत वयर वता. अशी वरच्या वयर उड्डून वतात, फिनिक्स पक्षी म्हणटात ताका. नाना खेचरे आणि भूचरे, खेचरे म्हळ्यार पक्षी, भूचर म्हळ्यार जमिनीर वावरतली. नाना वनचरे आणि जळचरे, 84 योनी प्रकारे कोण जाणे. उष्ण तेज वेगळे करुनी, जेथे तेथे जीव योनी, कल्पनेपासून होती प्राणी कोण जाणे. एक नाना सामर्थ्य केले, एक इच्छेपासून झाले, एक शब्दासरिसे पावले उश्राप देह. आता विंगड देह कशी जाल्ल्या ती म्हणतात जे त्यांनी वर्णन केले समर्थांनी. एक सामर्थ्याने कोण दाखवले, ब्रह्माने मानस पुत्र तयार केले, इच्छेपासून झाले. एक शब्दासरिसे पावले उश्राप देह,
शाप दिलो कोणे तर ते विंगड देह तांकां प्राप्त जालो. कडे तो नाका म्हणून रडले म्हणा पण उश्राप दिलो की परत आयले, परत पयलींच देह मेळ्ळो. जादू केली एक देह बाजीगरीचे, एक देह वोडंबरीचे, एक देह देवतांचे नाना प्रकारे. वोडंबरीचे म्हळ्यार कोणे तपादिकां सामर्थ्यापासून जाता ती, कित्येक इच्छेन थांब जाता ती. कोण शापोच्चारा शाप देह जाता ती आणि कड्डेरी उश्राप घेऊन जायना पडे परत होता ती. गारुडी म्हळ्यार कले बाजीगरी म्हणटात न्ही तशी मायेने थोडे देह जाता ती. कित्येक राक्षस मायेने ते रामागले शीर तयार करून उडयल की सीते मुखारी रावणाने मायेने की ताका आपणे मारले म्हणून सांगच्या कळ्ळें. तशी गारुडी विद्येने कितली देह जाता ती. राक्षसी मायेने गोडंबरी राक्षसी माया कित्येक देवतांगल देह असता ती. एक देह देवतांचे नाना प्रकारे. एक क्रोधापासून झाले. क्रोध जावन जाल्यार कशी जाता पिसाटशे होय की नाही. आमगो तसं धृतराष्ट्र आणि पंडूगल जन्म कशें जाल्लो म्हण अंबिका वचून शिखंड जाली जाल्यार अंबा आणि अंबालीक आशिल्ली न्ही तांकां तो कोण तांगलो व्यास मुनी पिसाटसो आशिल्लो. पराशर ऋषील चल्लो ताका आपयले महाभारत चलोवचे खातीर आणि त्या बायलांक पाप अन्यायान तांकां बंद करून दवरून त्या व्यासाक त्या रुमान सोडले. तर एकल्यान भिवन दोळ चिम्मी करून घेतले. तांगल पुत्र जो जालो तिगलो तो कुर्ड जालो धृतराष्ट्र आणि एकल्यान भिवन धवी पडली निस्तेज जाली. तिगल चल्लो तो पंडू ताका पंडू रोग जालो आणि एक दासीक तांगेले अशी एक पंडू रोग जाल्लो एक हे सगळे वंश कशें जातलो म्हण सांगून एक दासीक सांगलें तूं समर्पीत जा. ती आनंदाने ऋषी आपणा मेळू आयला म्हणून तिणें स्वागत केलें पूजा केली आणि तिगल पोटांत विदूर जन्म आयलो दासी पुत्र. म्हळ्यार हे क्रोधापासून झाले, एक तपापासून जन्मले, एक उश्रापे पावले पूर्व देह. म्हळ्यार देह जे असतात न्ही त्या सुद्धा भावनेन थांब तशी जाता ती हें तांणी सांगल्या कळ्ळें. ऐसे भगवंताचे करणे किती म्हणून सांगणे. विचित्र मायेच्या गुणे होत जाते. नाना अवघड करणी केली कोणी देखिली ना ऐकिली. विचित्र कळा समजली पाहिजे सर्वे. थोडे बहुत समजले पोटापुरती विद्या शिकले. प्राणी उगेच गर्वे गेले मी ज्ञाता म्हणून. आता इतली सगळं जाता म्हणून सांगलतानी कशी जाता देवान कशी केल्या जाल्यार हांग पळयल्या विंगडची. थोडे कलकी कळू लागले पोटापुरती विद्या शिकलो मनुष्य. प्राणी उगेच गर्वे गेले मी ज्ञाता करून म्हणून. ज्ञानी कोण एक अंतरात्मा फक्त ज्ञानी सर्वामध्ये सर्वात्मा त्याचा कळावया महिमा बुद्धी कैची. ताका बुद्धी असल्या त्या कळून घेवच्या ना. सप्तकंचुक ब्रह्मांड त्यात सप्तकंचुक पिंड त्या पिंडामध्ये उदंड प्राणी असते. सप्तकंचुक ब्रह्मांडांतून सप्तपुरी म्हणतात ताका. कितली शेकडो गॅलेक्सीज असत. त्या गॅलेक्सीन कितलं सूर्यमंडळ सोलार सिस्टमचं तांतू कितले ग्रह हे आणि तांतू कितले जीव तांतू लेख हाव उदंड प्राणी असते. आपल्या देहातील न कळे माते अवघे कैसे कळे. लोक होती उतावळे अल्पज्ञाने थोडस शिकल मळकी हाव 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 मजित बुधवन कोणे ना. अणुरेणा ऐसे जिनस त्यांचे आम्ही विराट पुरुष. आमचे उदंडचे आयुष्य त्यांच्या हिसेबे. अणुरेणूवर जे जीव असतात तांका आमगेल आयुष्य उदंड दिसतात. त्यांच्या रीती त्यांचे दंडक वर्तायाचे असती अनेक. जाणे सर्व ही कौतुक ऐसा कैचा. धन्य परमेश्वराची करणी अनुमानेना अंतकरणी. उगीच अहंता पापिणी वेढा लागू. परमेश्वराल करणी इतली बरेस सगळं कोण तो गोमटे कोण पळयता जाल्यार आमकां तागेल विस्मरण जालेले पेटाक हांवची मुखार हांव रे म्हण मुखार आयला. तेमी ती उगीच अहंता पापिणी वेडा लागू. अहंता सांडून विवरणे कित्येक देवाचे करणे.
पाहता मनुष्याचे जिणे थोडे आहे, थोडे जिणे अर्धपुडी काया, गर्व करीती रडाया. शरीर अवघे पडाया वेळ नाही. अरे तू कस गर्व करता करता रोड उक्तुक वेळ ना. हां आणि मागीर गरीत गात्र जायना पण रोड उपयोग तरी कल्लो. कुश्चीळ वाईट मनुष्य ठाई जन्मले आणि कुश्चीळ रसेची वाढले, वाईटान तूच वाढले. यास म्हणती थोरले कोण्या हिसेबी, घाणींत वाढलं घाणीन जन्म आयलो. हां आमगोतच चेडवांग जन्म कशी जाता. ताका होड होड म्हणून म्हणटा ती, खंयची हिशेबान तू होड जालो. कुश्चीळ आणि क्षणभंगूर, तू घाणेरडोचे सण क्षणभंगूर अस आज असं फाय ना, तुका कळणं तुक्यान मरता. अखंड व्यथा चिंतातुर, लोक उगेच म्हणती थोर वेडेपणे. काया माया दो दिसांची रे, काया माया दो दिसांची, आदि अंती अवघी चीची. छीतू जन्मा येतना आणि मरणा पडे, छीतू कोण घेचे. झाका तापा करून उगीची थोरी वदावी ती. झाका तापा म्हणा कले वस्त्राधिकांनी बरबरे कपडे घालून घेतले, हें केलें, छान चोकी केली. आणि आपण हळो होड म्हणून घेता. झाकिले तरी उपंडर पडे, दुर्गंधी सुटे जिकडे तिकडे. जो कोणी विवेके पवाडे तोची धन्य. तो फाय मोरून गेलो ताका धांपून दवल तर की तागले पितळ उगडी पडता. उगेची कासया तंडावे, मोडा अहंतेचे पुंडावे. अहंतेचे पुंडावे पुंडपण मोण घाला ती. अरे विवेके देवास धुंडावे हे उत्तमोत्तम. इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे सूक्ष्म जीव निरूपण नाम समास अष्टम. श्रीराम. ह्याप्रमाणे आमकां खरें म्हळ्यार सूक्ष्म जीव म्हळ्यार क्षुद्र. तुम्ही इतलं होड असत परमात्मा तुमगेले भितर आस, तुम्ही क्षुद्र जावन पळोवं नाका ती म्हूण समर्थ सांगता ती. हांगा समजून घेयात तुम्ही. आणि ताजे खातीर ते आमचे खातीर प्रार्थना करता ती. कितले वळवळटात तुमी, तुमगेले अहमपण वचो ताजे खातीर. अरे तुमगेले चुकता वय पण मुळान तुमी बकरी न्हय ती, तुमी सिंहागल छाव आसा ती. येया ती तुमी स्वताची परमेश्वर आसा ती. हाजी जाणीव कोण घेयात बाळांनो म्हणून समर्थ सांगता आसा ती. आणि तांकां असो चुकली तुमी आपण देवाला प्रार्थना करता म्हणून सांगू न्हू, त्या देवाला प्रार्थना करता ती. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया, तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तूची सावरी दयाळा. कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली गोहरी दयाळा. कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावन, दयेसी नाही सरी. दयेसी नाही सरी दयाळा. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. श्री समर्थांगेल ही नम्र प्रार्थना रामरायाला दी. आम्ही ती मनन करता आता जय. आणि आमकां बरी बुद्धी दी देवा, अंतरात्म्याक जाणून घेवची. अंतरात्म्यात पहिले एक जावंका, तरी मात्र आम्ही निश्चळांत वचूं शकतात. अंतरात्माच आमकां व्हरचो आसा. ताजे स्वस्वरूप म्हळ्यार अंतरात्म्या स्वस्वरूप म्हळ्यार निश्चळ परब्रह्म. त्यामिती आम्ही ताजीच पहिले कास धरका, सगुण पूज करता, तातूंत देवत्व पळोवका. आणि ते भितरीच आसा आमगेल्या. हांगा थंय धांवका म्हणूच ना, हांगा थंय धांवका म्हूण ना. तर हें आमी कीर्तन पुष्प सगळ्यांनी मेळून ते परमात्म्यागेल्या चरणाचेर भोंवया.
हां. आणि साधकांगल खातीर नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शांभवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति